गोवे रेड्याची आमी कांयच चूक करपाक शकना, कारण जशी बेतोड्याचे जे बेतोडकार आसात तेंचो जसो हो जागो आसा, तेंच्या जाग्याचेर जसो तेंचो अधिकार आसा, त्याच प्रमाणे ही जनावरां आसात ती गोवे रेडे, दुकर, तुमकां गारां, अशें तुमकां सगळे तरेची जनावरां हांगा पळोवपाक मेळटा. सो तेंचोय तितलोच ह्या रानाचेर अधिकार आसा. आनीक लोक कटींग करून करून जेन्ना वयर वयता तेन्ना ती रानां जी आसा ते पयलीं हांगा आमचे जाणटे जे आसात ते थंय पणस बीन रोयताले, भिकणां व्हरून उडयताले आनी ते पणस जाताले आनी हे टायमार तांकां ते पणस खावपाक मेळटाले. पूण आतां ते सगळीं झाडां कट केल्ल्या कारणान तांकां थंय वयर खावपाक कांयच मेळना. खरें तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पळोवपाक जाय येवन हांगासर की बाबा गोवे रेडे कशे पद्दतीन एटॅक करता किंवा कशे पद्दतीन आसा हें पळोवपाचें आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची तें काम आसा. थंय वयर तांकां उदक पिवपाक मेळनाशिल्ल्या कारणान ते हांगा सकयल येतात. तो वयर उदक पिवपाचो अरेंजमेंट कशे पद्दतीन करप हें खरें तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें काम आसा. म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपली जबाबदारी खंय तरी पयस व्हरपाचो प्रयत्न करता. इन्सिडंट एक जावन थंय एक मनीस ताचो एक बळी गेल्लो, थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक असो स्टेटमेंट केलो, खरेंच एक हांसपा सारको स्टेटमेंट केलो की ते म्हणटात की थंय तांचे गोवे रेड्याचे तुमकां तांकां खंय शेण मेळना, मूत मेळना, तांकां पांय मेळना. अशें स्टेटमेंट हांव रिक्वेस्ट करता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अशें स्टेटमेंट करचे परस ते खंय ना खंय तरी हे गोवे रेड्याचो कसो बंदोबस्त करपाक ते शकतले तेजो विचार करचो.